गणपती करपाक लागपी चिकण माती मेळप आता कठीण जाल्ल्यान दिवचल वाठारांतले मुर्तीकार हुस्क्यांत आसात। फुडाराक ही समस्या गंभीर जातली अशें कांय मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा। सध्या मेळटा ती चिकण माती जाय तशी मेळना अशें मुर्तीकारांचें म्हणणें। पावस लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारा सयत मये वाठारांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी चिकण माती हाडपा खातीर मुर्तीकारांची धांवपळ चालू आसा। मये सयत दिवचल तालुक्यांत जवळपास 100 चित्रशाळा आसात। चडशा चित्रशाळांनी सध्या चिकण माती हाडल्या लेगीत दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांतल्या शेतांत मेळपी चिकण माती मुर्ती करपाक जाय तशी ना, वेल्यान म्हारग आसा अशें मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा। आमचो पारंपरीक धंदो जो आहा पळय गणपतीचो तो आतां आमकां करपाक बरो मुश्कील जाला, कारण आमकां माती जाय तशी मेळना। आमी वारखणसून जी माती हाडी पळय ती तेंच्यांनी बंद केली। आतां खंयसून हाडची, खंयच मेळना माती। हेवटेन तेवटेन सगळी कडेन आमी पळयलें जाल्यार माती दिवपाक कोणूच तयार ना। तेन्ना आमचो मोठो प्रसंग येयल्लो आहा, तेन्ना हो धंदो आमी आतां गणपती देवाचो धंदो आमच्या फुडें हो पारंपरीक तसो उडोवंक जाय। आनी हो आतां कसो कितें टिकून उरतलो तो आमकां पेंच पडलेलो आहा। तेन्ना ही माती आमकां एवेलेबल सद्याक ना। आतां सद्या आमी बिचोलची नाट्टा ह्याच वर्सा तेंच्यांनी दिल्या, पूण आतां फुडें कोणूच दिवपाक तयार ना। तेन्ना ही माती आमी खंयसून हाडची आनी पारंपरीक धंदो टिकून कसो दवरचो हो आमचो प्रसंग येयल्लो आहा। तेन्ना आमकां कितें करचें हें फुडें। पण आता जी तुम्ही माती हाडटा आमी हाडटा पळय ती बिचोलच्यान हाडटा। आता गणपतीची माती केरान आणि भायल्या केरान काडटा, पण तितकी पयलींच्या क्वॉलिटी ना। तेन्ना आतां फुडें फुडें तुका हाल आसा आनी आमकां 15,000 रुपया तेच्या फाटल्यान आनी व्हरपाक आमकां 5,000 खर्चाक घरा कडेन व्हरपाक असो खर्च येता। तेन्ना सरकारान हेजेर काय तरी इलाज काडचो आनी गणपतीकारांक न्याय दिवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।